आकाशवाणी पणजी ऐकूया वळेरी मतदाता जंक्शन. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन. नमस्कार इष्टानो, शुक्राराची स्पेशल वेचणूक ट्रेन तुमच्या मनपसंत प्लॅटफॉर्माचेर आयल्या आनी हे फावटी आमचो मंच आसा आमच्या मोगाळ गांवच्या तळ्या कुशीक आशिल्ले बन्सीधर भाईचे हे 5वे 4 शेत. म्हाका तर तुमी वळखलाच आसतले. हांव तुमचो इश्ट भारत. आणि बन्सीधर भाईच्या या सोबीत शेतात सळसळपी गव्हाच्या पिकाचो मंत्रमुग्ध करपी देखाव. खऱ्यांनीच आमचो देश तर गांवांनीच वसता. तुम्ही म्हाकाय वळखला आसतले. हय, हांव भारती. तुमकां सगळ्यांक ही खाशेली कार्यावळ मतदाता जंक्शनात येवकार. हांगा आमी गजाल करतात वेचणुकेची, लोक आदेशाची, वोटाच्या अधिकाराची आनी सिस्टमीची. तर भारत, कितें खबर आसा आमच्या गांवची? तूं तर त्राशीक दिसता आनी इतले चिंतेत हांगा थंय कित्याक पळयता? तें पळय न्हय भारती, हांव केन्नाच्यान पळयता. माथूर साहेब केन्ना झाडां फाटल्यान, केन्ना मोटारी फाटल्यान आनी केन्ना हेर खंयच्याय वस्ती फाटल्यान लिपतात. अरे होय, आनी वांगडा वेचणूक काका आनी कल्पना लेगीत आसा. ते तर हांगा येवपाचे आशिल्ले. दोगांय माथूर साहेबा लागीं कितें तरी उलयतात. पूण कितें जालां आसतलें? यो न्हय, वचून पळोवया तरी. हय हय, चल चल आमी वचुया. अरे विष्णू काका कुशीक सर, थोडो वेळ म्हाका हांगा लिपूंक दियात. अरे माथूर साहेब, पूण जाला कितें? तुम्ही इतले खर्शतात कित्याक? माथूर साहेब, मातशें सांबाळून. तुम्ही इतले चिंतेत? अरे वेचणूक काका, कितें जालां? आमी तर थंय बन्सीधराच्या शेतार तुमची वाट पळयताली. हय, आनी आमी पळयलें तुमी आनी कल्पना हांगा माथूर साहेबा वांगडा आसात. सगळें सारकें आसा न्हय? बरें जालें तुमी सगळीं आयलीं. फकत आनीक थोडो वेळ रावात. म्हाका तुमचे आड लिपूंक दियात. बरें आसा माथूर साहेब, पूण कितें जालां तें तरी सांगात. आगो कल्पना, मातशें पळोवन सांग. ते गुलाबी तुवाले आशिल्ले भुरगे खंय आसात ते? हांगा बी येवनात न्हू? कोण? ते गुलाबी तुवाले गुठलायले 3 भुरगे? हय, तेच तिगूय. बेठेच भिवू नाका आतां. तिगूय तर तेवटेन वतात. कितें गेले? खरें? कल्पना, मातशें पळय आनी सांग. हय माथूर साहेब, ते तिगूय गेले. आता तुम्ही सुसेगात हांगा येयात, बसात आनी सविस्तरपणान सांगात पळोवया. निमाणें जालें कितें तें? हय, आतां सांगात. विष्णू काका, हे लोक भोवच भयंकृत आसात. म्हाका लाज दिवपाचो यत्न करताले. कितें? कितें? लाज? पूण पूण कित्याक? कित्याक? हय, ते तिगूय म्हजे लागीं आयले. सांगूंक लागले की तुमकां आमचे पार्टी वतीन भेट. पूण येवपी वेचणुकेत वोट दितना याद दवरात आमचे पार्टीची. बरें, मागीर तुमी कितें केलें? हांवें रोखडेंच मना केलें. पूण मागीर ते रागार जाले आनी म्हज्या वांगडा जबरदस्ती करूंक लागले. ओ, तर देखूनच तुम्ही तांचे पासून वाचत धांवताले. हय कल्पना, ते म्हजी फाट सोडिनासले. आनी अशें कोणूय जबरदस्ती करूंक शकता? वेचणूक लागीं आसा आनी हे लोक पळयत कसल्यो हरकती करतात ते. जे पार्टीचे वावरपी असे भ्रष्टाचारी, जाल्यार कोणाक खबर ती पार्टी कशी आसतली ती? हय, पूण माथूर साहेब, हांगा भिवपाची कसलीच गरज ना. कितें उलयतात वेचणूक काका? हांव एकलो एकसुरो भलो मनीस आनी ते 3 गुंड? ना बाबा ना. माथूर साहेब, जेन्ना कायदो आमचे वांगडा आसा तेन्ना कायदो हातान घेवपाचो सल्लो हांव कसो दितलो? हें तर स्पश्टपणान आदर्श आचारसंहितेचें उल्लंघन. अशें आचारसंहितेत हे सगळें येता? हय माथूर साहेब, पयशांचो वापर करून वोट विकतो घेवपाचो यत्न, वोटा खातीर सोरो वांटप, धमकी, हेट स्पीच, पेड न्यूज, फेक न्यूज पसरवप हें सगळें आचारसंहितेचें उल्लंघन. हय, हाचें उल्लंघन केल्यार करतल्यांक बंडखणूय जावंक शकता आनी वेचणूक लडोवपा पासून आडावंकूय शकता. वा, कायदो तर सामको बरो आसा वेचणूक काका. पूण म्हजे वांगडा जें जालें ताचें कितें? हाची खबर तर कोणाकूच ना. माथूर साहेब, वेचणूक आयोगाचो एक ॲप आसा, सी विजील नांवाचो. ताचे वरवीं हाची कागाळ करूं येता आनी कारवाय लेगीत जातली. कितें? कसलो ॲप? माथूर साहेब, सी विजील ॲप म्हणल्यार विजिलंट सिटीजन
आनी कोंकणींत सांगल्यार जागरूक नागरीक. ह्या ॲपाचेर तुमी कसलेय घडणुकीची कागाळ करूंक शकतात जी आचारसंहितेचें उल्लंघन करता. आनी कागाळ करपूय सोंपें. फक्त तुमी ह्या ॲपाचेर फोटो वा व्हिडिओ अपलोड करपाचो. अशें आनी मागीर फोटो आनी व्हिडिओच न्हय, तुमी ऑडियो लेगीत अपलोड करूंक शकतात. आतां जशे हे लोक तुमकां वोट दिवपा खातीर लांच दिवंक लागतात, तुमी तांचो आवाज अनमन नासतना रिकॉर्ड करात आनी ॲपाचेर अपलोड करात. अरे वा, कल्पना, ही ॲप तर कमालीचीच. पूण एक व्हड समस्या आसा. सांगात मातूर साहेब. हांव हे कटकटीत पडूंक सोदिना. कागाळ केल्या उपरांत पुलीस कायदो तर ख्यास्त दिवन हांगच्यान वतलो, पूण ते तिगूय भुरगे म्हाका उपरांत त्रास दिवंक शकतात. माथूर साहेब, नो हुस्को. ह्या ॲपाचेर आनीक एक तरतूद आसा. तुम्ही नांवा बगर अज्ञात जावन लेगीत कागाळ नोंद करूंक शकतात आनी तुमच्या कागाळीचेर फकत 100 मिनटांत कारवाय जातली. ऐकात आमच्या वेंचणूक आयोगाचे डायरेक्टर IT श्री अशोक कुमार कितें सांगतात ते. भारत निर्वाचन आयोग ने सी विजिल ऐप को विकसित किया है. यह ऐप भारत वेंचणूक आयोगान सी विजील ॲप विकसीत केला. हे ॲप गुगल प्ले स्टोरा वयल्यान डावनलोड करूंक मेळटा. हे नागरिकांक वेंचणुकेच्या कामान जोडपाचें एक सशक्त माध्यम. सी विजील ॲपा वरवीं नागरीक वेंचणूक प्रक्रियेच्या नेमांच्या उल्लंघनाची म्हायती वेंचणूक आयोगाक दितात. ह्या माध्यमांतल्यान वेंचणूक आयोग रोखडीच अशे उल्लंघन करतल्यांचेर कारवाय करता आनी ॲपाचेर चत्राय दिवपी नागरिकांक तांची म्हायती दिता. ह्या ॲपा वरवीं भारत वेंचणूक आयोग तुमकां एक जागृत नागरीक जावपाची संद दिता. सी विजील ॲप डावनलोड करात आनी उल्लंघन करपी व्यक्ती वा घडणुकेची ऑडियो व्हिडिओ धाडून 100 मिनटांत तांचें निवारण मेळयात. जेन्ना नागरीक सतर्क रावतले तेन्नाच आचारसंहितेक पाळो दिवंक लावंक वेंचणूक आयोगाक सोंपें जातलें. हय, हेंवूय गरजेचेंच. तें म्हळ्यार सारकी चत्राय दिवप लेगीत दरेका नागरिकाची लागणूकय आसा. देखून सी विजील ॲपाचेर घडणुकेची सारकी म्हायती दिवन भारत वेंचणूक आयोगाच्या ह्या समावेशी यत्नांत मजत करा. वा, कितें म्हायती दिली वेंचणूक आयोगाचे डायरेक्टर IT श्री अशोक कुमार हाणें. खरेंच हें ॲप तुमकां पॉवरफूल करता, लोकशाय घटमूट करता. पूण तुमी खंय चल्ले मातूर साहेब? प्ले स्टोरा वयल्यान सी विजील ॲप डावनलोड करूंक आनी भ्रश्ट लोकांची कागाळ करूंक. चलात, परतून मेळुया. अरे वा. गणतंत्र की नींव हो, मिट्टी से प्रीत हो, मेहनत का साथ रहे, हौसले की बात रहे, ज्ञान का दीप जले, चुनौती विकराल भले, ऊंचा रहे स्वाभिमान सबका, ऊंचा हो स्वाभिमान, चलो करें मतदान, आओ करें मतदान. आमची कल्पना आणि वेंचणूक काकाची जोडी कमालीचीच. जर सी विजील ॲप डावनलोड करूंक वा समजूंक तुमकां कसली अडचण येता जाल्यार तुमी आमचो टोल फ्री नंबर 1950 कॉल करून मजत घेवंक शकतात. ही जाली पार्टी वा खंयच्याय उमेदवाराचे कागाळीची गजाल. पूण तुमी लेगीत एक प्रामाणीक व्होटर जावन दाखोवंक जाय. हय, नक्कीच. कांय वोटर 2 वळखपत्रां दवरतात, तांचो चुकीचो वापरूय करतात. आनीक एक गरजेची गजाल, सी विजिलाचो चुकीचो वापर करचो न्हय. गरजे भायर ताचेर कागाळ करची न्हय. वेंचणूक आयोगान दिल्ले हे सुविधेचो मान राखात आनी खरी कागाळूच नोंद करात. नक्कीच. आयच्या तंत्रीक काळात सी विजील म्हळ्यार विजिलंट सिटीजन जावप गरजेचें. आणि आता मतदाता जंक्शन हे कार्यावळींत ऐकूया लिसनर्स बाईट, अर्थातच आमचे जे आयकुपी असतात तांणी धाडिल्ले आपले मत. मैं कर्नाटक धारवाड़ से वीरन गौड़ा पाटिल बोल रहा हूँ. ये मतदाता जंक्शन कार्यक्रम ऐसा उपयोगी है कि इसमें हम बहुत कुछ जानने को मिल रहा है. अब तक हम जितने जानते थे वो बहुत कम था और सेलिब्रिटी का बहुत अच्छा संदेश सुनने में मिल रहा है. ये ऐसा ही चलता रहे, ये मेरा शुभकामना है मतदाता जंक्शन कार्यक्रम को. मैं इस कार्यक्रम में एक कविता सुनाऊंगा. भारत में है जन सरकार, हम सब मिलके करेंगे इसको और विस्तार.
सभी को चलाना है मतदान का अधिकार। वोटर्स जंक्शन है, इसमें सदा तैयार। भाग लेना है इसमें हम सबको हर बार। धन्यवाद। जय हिंद। आणि आता पाळी आसा एपिसोड 15 विचारिल्ल्या प्रश्नाचे सारखे जापेची. तुम्ही तर क्विज सेगमेंटाची वाट पळयतच आसतले. खूप व्हडा प्रमाणात आयकुपी हातून वांटो घेतात. तुम्ही क्विजात वांटो घेवन जापो धाडटात ते खूप बरें दिसता. फाटल्या एपिसोडात कसलो प्रश्न विचारिल्लो भारत? तर प्रश्न आशिल्लो, वेंचणुकेच्या वेळार मिडियाचे प्रसार सामुग्रीचेर नदर दवरूंक आशिल्ले जिल्लो पावंड्याचे समितीचें नांव कितें? तर सारकी जाप आसा मिडिया सर्टिफिकेशन आनी मॉनिटरींग कमिटी, म्हळ्यार MCMC. जाप कळ्ळी तुमकां. आता जैतिवंताचें नांव सांगचे पयलीं तुमच्या सगळ्या लागीं एक गजाल. आमकां कितलेशेच आयकुपी जापो धाडटात आनी तांतल्या चडशा आयकुप्यांनी सारकी जाप धाडल्या, पूण खंय नांव सारकें ना वा पुराय नामो बरोवंक ना, आनी हाका लागून लॉटरींत तांचें नांव घालूंक मेळूंक ना. देखून फुडले खेपेक जापे वांगडा नांव आनी पुराय आनी सारको नामो धाडात. आता जैतिवंताची घोशणा करतात. हे फावटीचे भाग्यवंत जैतिवंत आसात अन्सारी इफ्तेखारुद्दीन, न्यू गौरीपाडा भिवंडी, ठाणे, महाराष्ट्र. तुमकां परबी. भारत वेंचणूक आयोगाच्या सौजन्यान तुमचो पुरस्कार तुम्ही दिल्ल्या नाम्याचेर बेगीनूच पावतलो. आनी आता वेळ जाला ह्या एपिसोडाचो प्रश्न विचारपाचो. तर प्रश्न आसा, सी विजिलाचेर कागाळ करतकीच कितल्या मिनटांनी सारकी कारवाय करतात? प्रश्न परतून एकदा. सी विजिलाचेर कागाळ करतकीच कितल्या मिनटांत सारकी कारवाय करतात? तुम्ही तुमची जाप सोमार मेरेन धाडात. आमचो व्हॉट्सॲप नंबर आसा 9999031950. हां, आयकुपेनो, कार्यावळ सोंपोवचे पयलीं आमी सांगपाक सोदता की 25 जानेवारी हो मतदार दीस आनी त्या निमतान मतदाता जंक्शनचो फुडलो एपिसोड येता त्या शुक्रारा 27 तारखे बदला बुधवारा 25 जानेवारीक तुमकां आयकुपाक मेळटलो ह्याच चॅनलार ह्याच वेळार. कार्यावळ आयकल्ले खातीर आनी तिचे लागीं जुडिल्ले खातीर तुमकां दिनवास. मतदाता जंक्शना वयल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो वेळ जाला. परतून मेळुया वेंचणुके संबंदीत अशाच खंयच्याय नव्या विशया वांगडा. ते मेरेन नमस्कार. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम. मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन. मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन. ही आशिल्ली आयची वळेरी मतदाता जंक्शन. तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी.